कोंकणी नाटक हे गोयच्या संस्कृतायेचे एक खाशेले अंग। नाटककार, दिग्दर्शक, कलाकार आणि प्रेक्षक हांच्या आदारान नाटक उबे जाता। नाटकातले नेपथ्य, नेसपा येवजण, कलाकारांचो अभिनय, हावभाव, संवाद, संगीत, ध्वनी येवजण हातूंतल्यानूच एक परिपूर्ण नाटक जल्माक येता। नट ह्या उतरावेल्यान नाटक हो शब्द अस्तित्वात आयला अशें जाणकारांचे मत। सगळ्या साहित्य प्रकारांतल्यान जीवनाचो अनुभव प्रकट जाता तसो तो नाटकांतल्यानूय जाता। कोंकणी रंगमाचयेच्या उदरगतीक गोंयांत खरो वेग आयलो तो 1976 साला उपरांत। ह्या वर्सा सावन गोंयांत कला अकादमीच्या वतीन मराठी नाट्य महोत्सवा बरोबर कोंकणी नाट्य महोत्सव जावपाक लागले। ह्या नाट्य महोत्सवांतल्यान दोन गजाली घडल्यो। गोंयांतले नवे हावेसाचे लेखक कोंकणींतल्यान नाट्य रचना करपाक लागले आणि तरणी पिळगी ह्या प्रकाराकडेन वळी। खंयचेय प्रगत रंगमाचयेर चलिल्ले नाट्यलेखनाचे प्रयोग कोंकणी रंगमाचयेचेर मौलिक तशेंच रूपांतरीत स्वरूपात यशस्वीपणान जावपाक लागले आणि कोंकणी रंगमाचयेर खऱ्या अर्थान नाट्य चळवळ सुरू जाली। कोंकणी रंगमाचयेवेल्या आयच्या कोंकणी रंगमाचयेच्या फकत रूपांतरीत नाटकाचीच न्हय तर मुळाव्या कोंकणी नाटकांची लेगीत भारतातले प्रगत रंगमाचयेकडे तुळा करूं येता। कला अकादमीन 1976 सुरू केल्ल्या ह्या महोत्सवान फुडें सर्तीचे रूप घेतले। ह्या वर्सा ही सर्त आपल्या 46व्या वर्सांत पावल दवरता। ह्या वर्सा वट्ट 19 कोंकणी नाटकां लोकांमुखार येतली। लोकांची आणि नाट्य मोग्यांची ह्या नाटक सर्तीविशीं उमळशीक पळोवन गोमंतक टीव्हीन ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी कांय पंगडांक भेट दिली। तांची चलिल्ली तालीम, चलिल्ली नाटकाची तयारी तशेंच ह्या सर्ती पयलींची उमळशीक आणि नाटकाविशीं जाणून घेवपाक गोमंतक टीव्हीन कलाकारां वांगडा भासाभास केली। पळयात। ही सर्त मार्चाचे 7 तारखेक सुरू जाता। सर्तीचे पयलेच नाटक सादर करपी अपरांतमाची ओल्ड गोवा ही संस्था आथोल फुगार्त हांच्या मूळ लेखणीतले आणि वसंत भगवंत सावंत हांणी अणकार केल्ले धुकोर हे नाटक सादर करतली। पळोवया तांची नाटकाची तालीम आणि तांणी गोमंतक टीव्ही कडेन साधिल्लो संवाद। माझे नाव मयूर मयेकर। हांव धुकोर ह्या नाटकांत पावेल इवानोविच नावरोस्की हेचो रोल करता। नाटक एका मिलिटरी मनशाचेर आदारीत आसा। ते कितें आसा ते तुमी नाटकाक घेवन पळोवचें। सो मागता ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक फोंड्या राजीव कला मंदिरांत तुमी येवचें। हांव दिपलक्ष्मी मोघे आनी धुकोर ह्या नाटकान हांव ब्रास्कोव्या हेची भुमिका करता आणि दिस इज द फर्स्ट टायम हांव कोंकणी नाटकान काम करता। सो मातशें एक्सायटमेंट आसा आनी मातसो भंयूय आसा। ब्रास्कोव्या हिंगा जें कितें जावंक शकता। आमच्या नाटकाचें नांव धुकोर। धुकर म्हणजे घाणीचें प्रतीक कशें। आणि ह्या नाटकान अशें की वेगळ्या तरेचे वेगवेगळ्या प्रकारचे धुकर जे आमी घेवनूच वावरता, ते आमच्या मनान असतात, ते समाजान असता, ते सगळी कडेन असता। म्हणजे वायट प्रवृत्ती जावं किंवा जी अपप्रवृत्ती जाका अशें म्हणू शकता अशी। आणि त्या धुकरा पासून मुक्त जावप होच ह्या नाटकाचो विशय नाटककारान मांडला। आणि हे नाटक म्हणजे स्वातंत्र्याच्या दिशेन मनशा वयताना कितें कितें आडमेळे ताका पयस करचे पडटा, कितें कितें खंयच्यो गजाली सोडच्यो पडटा आनी खंयच्यो आपणावच्यो पडटा हेच्या बद्दल सांगता। आणि म्हणजे हे नाटक स्वातंत्र्याच्या दिशेन एका विशिष्ट मनशाचो जाल्लो प्रवास म्हणजे नाटक। सर तुमची रिहर्सल केन्नाच्यान चालू जाल्या? आनी आमची रिहर्सल जाली तर 1 म्हयनो जालो चालू आसा तालीम। अजुनूय नाटक बसपाचें आसा। 5 दीस उरल्या। शेवटच्या मिनटा पर्यंत नाटक बसतच आसता। 9 मार्चाक ह्या सर्तीतलें तिसरें नाटक स्वरसाधना सांस्कृतिक संस्था मांद्रे
उगड्याक मेळो नागडो हे नाटक सादर करतली। ह्या नाटकाचो अणकार केला महादेव सावंत आणि मूळ लेखक जावन आसा दारियो फो। पळयात तांच्या तालमीचे काय खीण। नमस्कार, मी अमर कुलकर्णी। येत्या 9 तारखेला कोकणी राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी स्वरसाधना, मांद्रे आणि आउटकास्ट थिएटर एक कोकणी नाटक घेऊन येत आहे। त्याचं नाव आहे उघड्यात मेळो नागडो। हे मूळ नाटक इटालियन आहे। लुमो नोडो लुमो इन फ्रा हे इटालियन नाटक आहे। त्याच्या इंग्लिश नाटकावरून आम्ही कोकणीमध्ये रूपांतर केलंय। या नाटकाचं कोकणी रूपांतर गोव्याचेच महादेव सावंत यांनी केलेले आहे। आणि नाटकाबद्दल बोलायचं झालं तर नाटक पॉलिटिकल फार्स म्हणता येईल, पॉलिटिकल सटायर म्हणता येईल आणि मुळात नाटक बाहेरच आहे आणि ते आपण इथं करतोय, गोव्यात करतोय। तर त्याचा विचार आम्ही केलेला आहे की बाहेरचं जरी असलं तरी इथल्या लोकांना ते आपलंसं कसं वाटेल आणि आजकाल जे काही चालू आहे आजूबाजूच्या घडामोडी यांचंही मुद्द्याचं पेरणी म्हणता येईल की आम्ही त्याच्यात केलेली आहे। पण तरी देखील आम्ही नाटकाचा मूळ जो गाभा आहे तो चेंज केलेला नाहीये, त्याचं पण भान ठेवलेलं आहे आणि एकंदरीतच नाटक फार धुमाकूळ घालणार आहे। फार्सिकल म्हटल्यावर त्यात सगळं आलंच। तर तुम्हा सगळ्यांना मी आवाहन करतो की तुम्ही येत्या 9 तारखेला उघड्यात मेळो नागडो हा प्रयोग बघायला फोंड्याला नक्की या। धन्यवाद। कोकणी साहित्यकार दत्ताराम कामत बांबोळकार हांच्या लेखणीतल्यान आयिल्ले भाग्यचक्र हे नाटक 11 मार्चाक सादर जातले। श्री नागेश महारुद्र नाट्य संस्था नागेशी फोंडा ही संस्था हे नाटक सादर करतली। पळोवया ह्या नाटकाचो दिग्दर्शक कितें म्हणटा। नमस्कार, हांव अमोक प्रसाद बुडकुले। कला अकादमीच्या कोकणी नाटक एक सर्तींत श्री नागेश महारुद्र निर्मित नागेशी बानोडे आणि प्रशांत सदरकर प्रस्तुत ही संस्था भाग्यचक्र हे नाटक सादर करपाचें आसा। श्री दत्ताराम कामत बांबोळकार हांणी हे नाटक खूबच सुंदर तरेन बरयलां। वेगळे तरेचें नाटक, खूब विशयांचेर भाश्य करपी अशें नाटक जें हांवें दिग्दर्शीत केलां आणि येता त्या 11 तारखेक म्हळ्यार 11 मार्चाक सांजेच्या 7 वरांचेर फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आमी तें सादर करपाचें आसात। नाटका विशीं सांगचें जालें जाल्यार मनीस आपल्या जिवनान कसो जगता आणि खंयच्या गजाली पासून तो जर पयस धांवूंक सोदता जाल्यार जीवन आणि सोसायटी ताका ती गजाल किंवा ताका जें नाका तें सोडूंक दिवंक तयार नासता आणि ताच्या फाटल्यान परत परत भोंवता आणि निमाणे कडेन ताजें जीवन कशे तरेन बदलता किंवा तो सेटल कसो जाता हें दाखोवपी हें नाटक आसा। खूब विशयांचेर भाश्य करता हें नाटक। जशें तुमकां हांवें सांगलें, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे विशय ह्या नाटकान मांडल्यात आणि हासत खेळत हें नाटक फुडें वता। रडपाचे प्रसंग चड ना भितर, नाच म्हणल्यार आतां पूण विचार करपाचे प्रसंग खूब आसा आणि आमी हें नाटक वेगळे तरेन बसोवपाचो यत्न केला। ताजो आस्वाद मुद्दम तुमी घेवचो। येता त्या 11 मार्चाक सांजेच्या 7 वरांचेर आमी सगळे जाण तुमची आतुरतेन वाट पळयतले, तुमच्या येवकाराक रावतले। मुद्दम ह्या नाटकाक येयात, सगळे फॅमिली सकट नाटकाक येयात। ल्हान भुरगो ते जाणटे मेरेन पळोवपाचें अशें हें नाटक आसा। चुकोव नाकात। सांजेच्या 7 वरांचेर 11 मार्चाक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत। देव बरें करूं। बादल सरकार हो भारतीय साहित्यकारांमदलो एक गाजलेलो आणि फामाद साहित्यकार। एवम इंद्रजीत हे तांचें गाजलेलें नाटक। ह्याच नाटकाचो गोंयचो नामनेचो लेखक झिलू गांवकार हांणी अणकार केला। हे नाटक रसरंग उगवे ही संस्था मार्चाच्या 13 तारखेक सादर करतली। काय जोणी, पेंग्विन, ऑस्ट्रिच, काय जनावर कसे, गंगारू, जगवार, काय मनीस, पेंग्विन, एस्किमो, मावरी। नमस्कार, अंदूचे कोंकणी नाटक सर्तींत रसरंग उगवे ही संस्था एवम इंद्रजीत हे नाटक सादर करतली। खूब फावटी असो विचार येता की कोंकणी साहित्याच्या मळार ज्यो वेगवेगळ्यो नाट्य संहिता तयार जातात त्याच बरोबर अनुवादीत नाट्य संहिता ज्यो आसा त्यो बऱ्या प्रमाणात येवपाक लागल्या आणि दर्जेदार येवपाक लागल्या।
जेन्ना अंदूची सर्त जाहीर जाली तेन्ना रसरंग उगवेच्या जाळवंडार म्हजे कडेन येयले आनी तांच्यांनी म्हटलें की सर अंदूचे सर्तीन आमी भाग घेतात तेन्ना आमकां एक दर्जेदार साहित्य कृती जाय. आनी तेन्नाच एक विचार येयलो की बंगालीतले बादल सरकार जे आसात तांची दर्जेदार नाटकां आमच्या कोंकणीन येवपाची खरी गरज आसा. कारण तांची चडशीं नाटकां जी आसात ती भारतीय भासांनी पाविल्लीं आसात, ती संवसारभरय पाविल्लीं आसात. तातूंत एवम इंद्रजीत हें जें नाटक आसा हें नाटक भारतांतल्या जायत्या भाशांनी अनुवादीत जाल्लें आसा आनी तें एक तांचें अजरंवर अशें नाटक आनी इतल्या उंचेल्या दर्ज्याचें नाटक कोंकणी साहित्यान येवचें, कोंकणी रंगमाचेर येवचें ह्या उद्देशान हांवें एवम इंद्रजीत हें नाटक अनुकारीत केलां. संवसारभर कितलीशींच नाटकां बरयल्यात. पौराणीक, ऐतिहासीक, सामाजीक, सुखान दुखान कोण जाणा ह्या नाती इंद्रजीत आनी मानसी कितल्याशाच नावांनी आनी कितल्याशाच रुपांनी समाजाच्या वेगवेगळ्या थरांचेर एकामेकाचेर मोग करीत येवन गेले आसतले. नमस्कार, हांव सचिन चौगुले. अंदू वर्साच्या कोंकणी नाट्य सर्तींत रसरंग उगवे ह्या संस्थेच्या निर्मित एक नाटक एवम इंद्रजीत जे बादल सरकारान बंगाली भाशेंत बरयल्लें ताचो कोंकणी अणकार झिलू गांवकर सरान केल्लो आसा आनी हाचें दिग्दर्शन गोंयचे एक नामनेस्त दिग्दर्शक निलेश महाले सर हे करतात. आनी ह्या नाटकांत एक लेखक ही भुमिका आसा ती हांव साकार करता. आनी नाटकाच्या बद्दल सांगचें जाल्यार 13 तारखेक मार्चाच्या हें नाटक आसा. तुमी मुजरत हें नाटक पळोवंक येवचें, थंय तुमकां सगळी कथा कळटली. थँक्यू. काय झालं नाही म्हणून ते विचारा. राजा माझा वाटोळा झाला, राजा माझा वाटोळा झाला. गोंयचो उदेतो लेखक आणि नाट्यमळार वावुरपी साईराज नायक हांचे रक्तखेळ हे नाटक मार्चाचे 17 तारखेक रेणुका एंटरटेनमेंट खडकी 70 ही संस्था सादर करतली. पळोवयात ह्या संस्थेच्या तरणाट्यांच्यो येसायो. राजे असू आपण गावचे खरे पाटी. नमस्कार, म्हजें नांव ॲडवोकेट चंद्रकांत नायक. हांवें हाच्या पयलीं खुबश्या नाटकांनी काम केल्लें आसा. ह्या फावटी कोविडाच्या काळा नंतर पयलेच फावटी हांव रेणुका एंटरटेनमेंट ही संस्था खडके हाच्या मार्फत कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेंत ह्या नाटकांत भाग घेता. ह्या नाटकाचें नांव जावन आसा रक्तखेळ. हें नाटक बरयलां साईराज नायक हांच्यांनी आनी ह्या नाटकाचें दिग्दर्शन करता साई कलंगूट हे. ह्या नाटकांत हांव CID हें पात्र रंगयता. ह्या नाटकांत खुबशे अशे पैलू आसा ते करतना खूब मजा येता आनी नाटकाचो प्रोसेस जो आसा तो आमी एन्जॉय करता. हें नाटक आमी एन्जॉय करताच. हें नाटक जेन्ना तुमच्या मुखार आमी सादर करतले तें तुमी एन्जॉय करतले आनी नाटकाक आमच्या बरो प्रतिसाद दितले अशें हांव मागता आनी देव बरें म्हणटा. देव बरें करूं. डायलॉग असा डोळे फोडले. डोळे फोडूंक ना तर नदर फोडल्या. कितें खबर की आयची रिहर्सल मरे मातशी मरे एनर्जी आमची म्हणजे खंय तरी कमी आसली आनी मेन थींग म्हटल्यार मरे आमकां म्हणजे टायमार येता पळय आयज तारीख एक तारीख म्हटल्यार मदले दीस सोडया तुमी फुडले आमी 5-7 दीस. सर तुमकां आमच्या गोमंतक टीव्हीन खूब येवकार आनी सर तुमच्या नाटका बद्दल थोडी आमकां म्हायती दियात आनी तुमची खंयची संस्था तेचे बद्दल सांगात. नमस्कार, म्हजें नांव अनिकेत सुरेश नांगरे. हांव वाळपय खडकी हांगा रावता. ही संस्था रेणुका एंटरटेनमेंट खडकेची संस्था. हातून गोंयचे सगळ्या वाठारांतले कलाकार आसा. अशें ना की वाळपयचेच कलाकार आसा, गोंयचे सगळ्या वाठारांतले सगळे तरणाटे कलाकार आसात. आनी एक वेगळे तरेचें नाटक, एक नवीन नाटक साईराज नायक ह्या नवीन रायटरान हें नाटक बरयल्लें आसा. तशेंच साई कलंगुटकर हांणी हें दिग्दर्शीत केल्लें आसा. एक वेगळ्याच दर्ज्याचें नाटक तुमच्या मुखार आमी रोखडेच घेवन येता स्पर्धेच्या रुपान. 17 मार्च हांगा राजीव कला मंदिरान हें आमचें नाटक जातलें कोंकणी नाट्य स्पर्धेक. सो तुमी सगळ्यांनी मुजरत ह्या नाटकाक येवचें. एक वेगळें नाटक तुमकां पळोवपाक मेळटलें आनी तुमी सगळीं जाण नाटक पळोवपाक येतले अशें हांव आशा बाळगिता. देव बरें करूं. श्री नागेश महालक्ष्मी प्रासादिक नाट्य समाज बानोडे फोंडा ही संस्था फाटली 75 वर्सां सातत्यान नाट्यमळार वावर करता.
ह्या वर्साच्या नाट्य सर्तीत ही संस्था मुक्ती हे नाटक 20 मार्चाक सादर करतली. जॉन जने हांच्या लेखणींतल्यान आयिल्ले हे नाटक सुशांत नायक हांणी ह्या नाटकाचो कोंकणी अणकार केला. ऐकुया ह्या नाटकाच्या दिग्दर्शकाचे मनोगत. म्हाका तुझ्या दोळ्यान दिसता तू माझा दुस्वास करता. नमस्कार, हांव साध्वी मावजेकर. हांव संस्कृती रायकर आणि आमी एक हे निशा आनी हांव आशाची भुमिका करता मुक्ती ह्या नाटकान. हांव धाकट्या भयणीचो रोल करता आनी ते व्हडल्या भयणीचो रोल करता. नाटक वेगळें आसा, मातसो विशय मातसो कठीण आसा. एक वेगळो अनुभव आमकां ह्या नाटकांतल्यान मेळटलो. म्हणजे हाज्या पयलीं आमी अशें नाटक करूं ना. नाटका बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार खूब एब्सर्ड प्रकार आसा आणि इट्स ग्रेट वर्किंग विथ आमचो डिरेक्टर सुशांत भाई आणि अजित केरकर ऑफकोर्स आणि पूजा चतुरा रायकर. सो खूब खूब कितें कितें नवें शिकपाक मेळटा ह्या सगळ्या एक्टर्सां कडल्यान आनी डिरेक्टरा कडल्यान. सो वी आर लुकींग फॉरवर्ड. वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट टू गिव अ सक्सेसफूल परफॉर्मन्स. नमस्कार, हांव सुशांत नाईक. नागेश महालक्ष्मी प्रसारीक नाट्य समाज बांदोडे ह्या संस्थेचे ह्या वर्साचें नाटक म्हणल्यार मुक्ती तें हांव डिरेक्ट करता. मूळ नाटक फ्रेंच लँग्वेजींतलें जॉन जने हाणें बरयल्लें. भरपूर गाजिल्लो एक विशय आशिल्लो. 2 वेगवेगळ्या वर्गां बद्दल हें नाटक रियलिस्टीक पद्दतीन अजिबात ना, खूब एब्सर्ड पद्दतीन तें मांडिल्लें आसा. त्याच पद्दतीन आमी करपाचो प्रयत्न करता. 3 लेडी आर्टिस्ट घेवन म्हाका दिसता कोंकणीन हो पयलोच प्रयोग जावं येता. म्हणजे फाटले जे म्हाका अभ्यास आसा तो त्या हिसपान अशे तरेचें नाटक जावं ना. सो वेगळ्या तरेचें नाटक हाताळपाची एक इच्छा आशिल्ली. सो ह्या वर्सा आमी तें ह्या दिग्गज संस्थे तर्फे जे 75वें वर्स ह्या संस्थेचें त्या वर्सा आमी हें वेगळ्या तरेचें अशें नाटक ह्या संस्थेंतल्यान घेवन देंवपाचो प्रयत्न करता. आतां कितलें सक्सेसफूल जाता काय ना हें लोकां मुखार आयले शिवाय कळचें ना. तेन्ना मुद्दम तुमी येवचें. 20 तारखेर हें नाटक जातलें आनी ताचो आस्वाद घेवचो. देव बरें करूं. चल माझो धवो ड्रेस काढून दवरी चमक्यांचो. बरें मॅडम. आणि हय बरी अशी हांगर पातळून दवरी. म्हाका जाय ती हांव घेता. आनी म्हाजें आवडटें सँडल, लेदर सँडल. आमच्या संस्थेचें नांव आसा श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसारीक नाट्य समाज बांदोडे प्रांत. संस्थेक 75 वर्सां जायत आयल्या कंप्लीट. पूण मार्चांत 75 वर्सां जातात. आनी बेश्टी 75 न्ही, म्हणजे सातत्यपूर्ण नाटक केल्ल्याची 75 वर्सां मार्चांत पुराय जातात. आनी हो प्रवास असोच चालू दवरतना अंदू कोंकणी नाट्य सर्तींत कलाकारांच्या कोंकणी नाट्य सर्तींत मूळ एक फ्रेंच नाटक जॉन जने म्हूण ताणें बरयलें द मेड्स. हे नाटकाचें रुपांतर जे आमचे डायरेक्टर भौमानिस्त बाब सुशांत नायक हांणी केलां आनी तेच डायरेक्ट करता. तें नाटक आमची संस्था सादर करता. हें नाटक म्हणजे एक वेगळें चॅलेंज कशें. म्हणजे असलें खास करून नाटक आमच्या संस्थेन हाजे पयलीं केन्नाच करूं ना. संस्थेन खूब कठीण नाटकां केल्या. पूण केवळ 3 स्त्री पात्रां आनी ते नाटकाचो एकंदरीत बाज जो आसा किंवा ताजी जी थीम जी आसा लोकां पर्यंत जो विशय पावूंक जाय तो भयंकर कठीण आसा. लोकांनी खूब ध्यानपूर्वक पळयलें कळटलें. आनी त्या दृश्ट्यान आमचे डायरेक्टर आनी आमचे 3 स्त्री कलाकार भौमानिस्त आपले पूजा मावजेकर, संस्कृती रायकार आणि चतुरा रायकार जे 3 रोल करतात. हे व्हडा उमेदीन रिहर्सलीक लागल्यात आनी ह्या नाटकाचे रिहर्सल फाटलो एक म्हयनोभर चालू आसा. म्हणजे नाटक जाय पर्यंत सादारण 1.5-2 म्हयन्यांचे तालमी चलतले. आज हे 2 दिसां भितर नाटकाचो दुसरो अंकूय जावन सादारणशे फुडल्या 5 दिसांत आमच्या नाटकाच्यो रन थ्रू जातल्यो. आनी म्हजी आशा आसा संस्थेच्या रेप्युटेशना प्रमाणे अंदूय बी एक
वेगळो प्रयोग गडगंजा प्रयोग लोकांक मानोवपा सारकेलो प्रयोग संस्था दितली. फक्त एकूच चिंतेचो विशय आसा की लोकांक पूर्ण नाटक समजुपा येतलें जर आसत जाल्यार ताजे खातीर आमी ह्या नाटकाक इतलें म्हणजे उस्तून लोकां खातीर उबें करचें पडटलें आनी जाल्यारूच तें नाटक चड सक्सेसफूल जावं येता. इन सर्च ऑफ हे नाटक ह्या सर्तीत 22 मार्चाक सादर जातले. गौतम गावडे हाणें खासा सर्ती खातीर बरयल्ले हे नाटक सियावर राम गिमोणे पिळगांव ही संस्था सादर करतली. ऐकयात ह्या नाटकाचो लेखक आणि नाटकात वावुरपी एक पात्र ह्या नाटकाविषयी कितें सांगता. नमस्कार. कला अकादमी आयोजित 46व्या कोंकणी नाट्य सर्तीत सियावर राम गिमोणे पिळगांव ही संस्था इन सर्च ऑफ हे नाटक सादर करपाचे आसात. लेखक आणि दिग्दर्शक गौतम अनंत गावडे, वांटो घेवपी कलाकार ऐश्वर्या नायर, चैती कडकडे, प्रणव नाईक, अश्वेश गिमोणकर आणि गौतम अनंत गावडे. इन सर्च ऑफ दर एकलो आपल्या वेगवेगळ्या तरेन आपले जिणेंत अनुभव घेता आणि ह्या जिणेंत ताका वेगवेगळ्यो भुको आसतात, कांय कुडीच्यो तर कांय मनाच्यो. होच सोद घेतनाचो सोद म्हळ्यार इन सर्च ऑफ. हो प्रयोग 22 फेब्रुवारीक मंगळार दीस सांजेच्या 7 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्या हांगासर जातलो. देव बरें. नमस्कार. म्हजें नांव ऐश्वर्या संगीता भरत नायर. कला अकादमी आयोजित कोंकणी नाट्य सर्तीत येता त्या 22 मार्चाक आमच्या संस्थेचे इन सर्च ऑफ हे नाटक सादर जावपाचें आसा, जे बरयला आनी बसयला भौमानिस्त गौतम अनंत गावडे हांणी. ह्या नाटकात हांव उर्वशी हे पात्र निभयता. उर्वशी ही लग्न जाल्ली एक अस्तुरी. ह्या पात्रा विशीं सांगचें जाल्यार एक खूब मुक्त विचारांची अशी ही बायल मनीस. ते करतना म्हाका खूब खोस भोगता. एकंदरीत हे नाटक एका वेगळ्याच पावण्यार लेखकाक म्हण किंवा दिग्दर्शकाक, कलाकारांक आनी प्रेक्षकाकूय व्हरतले, कारण हातूंत एक वेगळो विशय आयला. सामाजीक विशय तर आसाच, पण मानसशास्त्रीय नदरेंतल्यान एक वेगळोच पावणो ह्या नाटकान हुपला अशें म्हाका दिसता. फकत एक लेखकान बरयला ती संविता लेखकाच्या नदरेंतल्यान आसा, पण जेन्ना हांव कलाकार म्हणून ती भुमिका वाचता तेन्ना म्हाका एक वेगळो दृश्टिकोन मेळटा. आनी म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी हें नाटक पळयतली तेन्ना तुमकां एक वेगळो दृश्टिकोन आयाम ह्या नाटकांतल्यान पळोवपाक मेळटलो. नाट्य सर्त म्हळ्यार प्रत्येक कलाकार आपले 100% हांगा दिता. आनी ह्या फावटी म्हाका ही भुमिका मेळ्ळा उर्वशी. म्हज्या तरेन हांव ह्या भुमिकेक जगपाचो यत्न करतलें आनी जाता तितले ह्या भुमिकेक न्याय दिवपाचो हांव यत्न करतलें. एसआयओ चालूच आसा. खंयच दुर्लक्ष न करता प्रत्येक कलाकार आपलो हांगा सगळो वेळ आसा तो नाटका खातीर दिता. नाटक एक वेगळेच क्रांती घडयतले. एक वेगळो प्रयोग ह्या नाटकांतल्यान भौमानिस्त गौतम अनंत गावडेन केला आनी ताज्या बद्दल तुमकां नाटक पळयल्या उपरांतूच चड कळटलें. देखून विसरूं नाकात 22 तारखेक तुमी हे नाटक मुजरत पळयात आनी देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. मिलिंद बर्वे हांणी मराठीत बरयल्ले आणि डॉक्टर सुनेत्रा जोग हांणी कोंकणीत अणकार केल्ले आवरण हे नाटक नटरंग क्रिएशन नार्वे दिवचल ही संस्था 24 मार्चाक सादर करतली. कला अकादमीची कोंकणी नाट्य स्पर्धा फाल्यांच्यान सुरू जाता. एक बरी गजाल. पॅन्डेमिका उपरांत परतून एकदा नाटकां नव्या जोमान सगळे जाण करपाक मुखार सरल्यात. हांवें हाच्या पयलीं स्पर्धेची खूब नाटकां बसयल्या. हे फावट हांव नटरंग क्रिएशन नार्वे दिवचल ह्या संस्थे खातीर आवरण हें नाटक बसोवपाक येतलां. आवरण हें नाटक SL भैरप्पा ज्या कादंबरीचेर अवलंबून आसा, जे मिलिंद बर्वे हांणी बरयलां. ताची खासियत अशी आसा की ह्या नाटकान ऐतिहासीक घटना आनी आयच्या काळांतल्यो घटना अश्यो ह्या दोनूय घटना वांगडाच घडटना ह्या नाटकान दिश्टी पडटा. आनी ह्यो जेन्ना स्टेजीर मांडपाची पाळी आयली तेन्ना तेजी खूब व्हडली चॅलेंज आशिल्ली की
कशें करप की दोन्ही सेट चेंज करप इतलें पॉसिबल ना किंवा ही आयची घटना जशी फिल्मान करता तशी काय करपाक स्टेजीचेर शक्य ना, तर ती करता आसतना खूब चॅलेंजींग आशिल्ली पूण मजा आयली आनी ती बरे तरेन मांडल्या अशें म्हाका तरी दिसता. सो मागता प्रेक्षकां लागीं की व्हडल्या संख्येन तुमी हें नाटक पळोवपाक येवचें आनी हें नाटक एन्जॉय करचें किंवा तुमचे जो अभिप्राय आसा तें नाटक पयल्या उपरांत तो आमचे मेरेन पावोवचो. पूण जरूर येवचें, तुमकां आवडटलें अशें म्हाका दिसता. देव बरें. नमस्कार, हांव मिलिंद बलवे, नटरंग क्रिएशन्स नार्वे दिवचर. ह्या वर्सा कोंकणी नाट्य स्पर्धेत आमी घेवन येतात आवरण. डॉक्टर S.L. भैरप्पा यांच्या गाजलेल्या कन्नड कादंबरीचेर आधारीत हे मराठी नाटक हांवें बरयल्लें. ताचो हो कोंकणी अनुवाद सौ सुनेत्रा जोग हांणी केला. इतिहासातलें सत्य कितलेंय कडू आसलें तरी ते लोकां मेरेन पावपाक जाय हो विचार मांडपी डॉक्टर भैरप्पा हांची एक गाजलेली कादंबरी. हाचेरूच आधारीत हें नाटक. मुद्दाम पळोवपाक या 24 मार्चाक राजीव कला मंदिर फोंडा. ह्या कला अकादमीच्या नाट्य सर्तीच्या निमतान आता मेरेन 500 वयर नाट्य संहिता माचयेर आयल्यो. हातूंतल्यो सुमार 100 वयर स्वतंत्र मौलिक स्वरुपाच्यो संहिता आसात, जाल्यार बाकीच्यो संहिता अणकारीत वा रुपांतरीत स्वरुपात आसात. दर वर्सा ह्या सर्तीच्या निमतान सुमार 10 ते 15 नाटकां रंगमाचयेर येतात. शबय शबय बहुजन समाज, पप्पा एके पप्पा, आओ जाओ गोय तुम्हारा, कुत्रे, सोल टू सोल, चिरेबंदी वाडो ह्या आनी ह्या सारकिल्ल्या हेर नाटकांनी गोंयांत, गोंया भायर तशेंच देशा भायर प्रयोग करून कोंकणी रंगमाचयेची गिरेस्तकाय वाडयल्या. सर्तीतल्या ह्या नाटकाच्या लेखनाचो आणि सादरीकरणाचो पावणो पळयल्या उपरांत फाटल्या 6 वर्सांची पोकळसाण ह्या नाटकांनी भरून काडल्या अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. ताका लागून कोंकणी रंगमाचयेच्या वाटचालीची खरी तोखणाय करपा सारखी आसा हाचो मुखेल वांटो कला अकादमी नाटक महोत्सवाक आनी सर्तीक